बेळगांवचो आदलो आमदार तशेंच गोंयचो तेन्नाचो भाजप सरकारांतलो पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकारान आपल्या पदाचो गैरउपेग करून सेरुला कोमनिदादीची जमीन बळकायल्ली म्हूण कांय जाण न्यायालयांत गेल्ले तेन्ना उच्च न्यायालयान जमनीचो ताबो सेरुला कोमनिदादीन घेवचो असो आदेश दिल्लो. मात आजून सरकार ताचेर कांयच करना. आयचे मंत्री विरोधान आसतना सेरुला कोमनिदादीच्या जमनीची चवकशी जावची म्हूण विधानसभेन बोवाळ घालताले आनी आतां वगी आसात. आतां तांकां परुळेकाराचेर कारवाय करची अशी दिसना असो आरोप ट्रेजन डिमेलोन बुधवारा पणजेन लोकांचो आवाज बावट्या सकयल घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेन केला. विधानसभेन तो बोब घाली की दिलीप परुळेकाराचो लँड ग्रॅब केस शूड बी इन्व्हेस्टिगेटेड. House panel should be appointed to investigate. आणि तेन्ना हांव रिकॉर्डाचेर आसा हो ड्रामा करता हो नाटक करता. आतां उलयना हांव तेन्ना आसा हांव रिकॉर्डाचेर आहा. आयज हो नाटक सारकेंच सिद्ध जाता. तेणेन तो फक्त हाऊस पॅनल मागोवंक जाय आनी कितें करूंक जाय ही नाटकां काडलीं लोकांक दाखयलें की आपूण कितें तरी करप्शनाचे विरोध लढता म्हणून. कांयच केलें ना तेणें ते उक्त्यार हाडपाक. ते बाबा तूं ओपोजिशन आहाय तुका फायली तुज्या हातीन मेवता इजी सगळें मेवता कांय केलें ना. पूण त्या वेळार हांव कोर्टान गेलो हायकोर्टान गेलो आणि हायकोर्टान 6 मे 2016 जेन्ना हे तरी ओपोजिशन हारले ऑर्डर पास जाली की हे सगळे जमनी (376)(6), 379, 379/1, 380/1 and 389/1 ह्यो सगळ्यो जमनी परत सेरुला कोमनिदादाक घेवंक जाय. ही हायकोर्टाची ऑर्डर. तेज्या नंतर ते 8-9 शॉपां जी आहा थंयसर तितूंतलो एकटो सुप्रीम कोर्टान गेलो. सुप्रीम कोर्टान हायकोर्टाची ऑर्डर कन्फर्म केली. सरकार कांयच कारवाय करना म्हूण जिल्लो अधिकाऱ्याक पत्र बरयल्लें. उपरांत तांणी प्रशासनाक जमीन परती घेवपाचो आदेश दिल्लो. तेन्नाय परुळेकार मंत्री आशिल्ल्यान कांयच जालें ना अशें ट्रेजन म्हणटा. सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जेन्ना कन्फर्म केली आमी एक नोटीस धाडली कलेक्टराक की ताबडतोब हेजेर एक्शन घेवचें. कलेक्टरान 25/7/2016 तेणें ऑर्डर पास केली टू एडमिनिस्ट्रेटर saying that all these properties as per court order should be restored back. तरी काय झालें की तेन्ना पासून दिलीप परुळेकर वॉज टुरिझम मिनिस्टर. तो सरकारान आसलो हालून आसले कांय. आयज पर्यंत 18-19 महिने जाले रेव्हेन्यू मिनिस्टराचे जी खातें आसा कांयच करूंक ना. परते एक फावट भाजप सरकार सत्तेचेर आयले तेन्ना सेरुला कोमनिदादीच्या जमीन प्रकरणाची चवकशी करपा खातीर अधिकारी नेमलो. तांणी दिल्ल्या अहवालाचेरय सरकारान कारवाय केली ना. सरकारान फक्त वेळ काडपाचे प्रकार केले असो आरोप डिमेलोन केल्यात. 11th April 2017 तेजे आदी तेजे 2 महिने आदी कितें 1 month पयलो सरकार येना फुडें
श्री श्रीनाथ कोटवाले इन्क्वायरी ऑफिसर सेरुला कोमनीदाद जमनी बद्दल ताका अपॉइंट केलो इन्क्वायरी ऑफिसर म्हणून. आणि तो खरंच वाजेलो, त्या फायलीच गायब. त्याने काढला फायलीच गायब. आणि वो रेव्हेन्यू मिनिस्टर काय ॲक्शन घेयना, कित्याक अशी खबर आसा की हेज्योय फायली चितून आहात म्हणून भितर वॉय ओपन जातलो. आतां ही हॅज टू एक्सप्लेन that from taking charge as revenue minister till date, why is he silent about this Serula Komunidad land? Especially when he was demanding a probe, a house panel in the opposition. कोटवालेन एक ऑर्डर पास केली to collector, to administrator, right? To every, no? There are high court issues and court केला ताका. High court issues which are time bound. आणि तेणेन specifically, I will read it. Attention at this stage is regarding non-compliance of judgment order dated 6/5/2016 passed by the Honorable High Court of Bombay in the matter of Trajan de Mello and others, State of Goa. The specific directions which the Honorable Court had directed the respondents to take action in accordance with law to restore the subject property. Apparently there is no action initiated in this matter. तो जो finding है माझे नु, appointed by this very government of which this fellow is the cabinet minister. तरी असताना काय हालो ना, हेजे कारण कितें? हेका जबाबदार कोण? Not revenue minister? उच्च न्यायालयान आदेश दिलो तरी मंत्री परुळेकाराचेर कारवाय करिना हे अजाप दिसता, अशें डिमेलो म्हणटा. तशेंच परुळेकाराचेर कारवाय केल्यार महसूल मंत्र्यान केल्ले भ्रश्टाचार लोकांसामकार हाडीत म्हूण आतांचे मंत्री वगी आसा, असोय आरोप डिमेलोन केला. हो माझो चार्ज. दिलीप परुळेकाराक जर तो रेव्हेन्यू मिनिस्टर हात घातलो जाल्यार ताका बीजेपीन वॉर्निंग दिल्या. एणे इतली लूट जी केल्या सगळे भायर सरतले. आनी पेड्यान म्हाजे कुशीक एक बंगलो बांदला सरकारान, थंय पावतलो तो. कोलवाले एक बंगलो बांदला, बरो बांदला, तो थंय पावतलो. हांव चॅलेंज मारता रेव्हेन्यू मिनिस्टरान ताबडतोब एज पर आय एम नॉट आस्किंग एनीथिंग, आय एम आस्किंग टू इम्प्लिमेंट द हायकोर्ट ऑर्डर विच इज कन्फर्म बाय सुप्रीम कोर्ट. सो हायकोर्टाची ऑर्डर जरी तर हो रेव्हेन्यू मिनिस्टर पाळूंक सोदिना, तो कितलो करप्ट हा हे चिंतात तुमी. डज नॉट इवन रिस्पेक्ट द हायकोर्ट. साळगांवचो आमदार जयेश साळगांवकारान वेंचणुके वेळार कारवाय करपाचें उतर लोकांक दिल्लें आनी आतां वोगी रावन साळगांवच्या लोकांक फटयता असो आरोप डिमेलोन घर निर्माण खात्याचो मंत्री जयेश साळगांवकाराचेर केला. आयज हांव जयेशाचेर उलयता, G6 हांव भायर सरलो तितून म्हणून ना. 14/6/2018 हांवें जयेशाक लेटर बरयलां गोवा फॉर्वडान आसतना. दिता तुका कॉपी लेटराची. आनी थंय ताका सांगलां हांवें, तुवें प्रॉमीस केलेले ते इलेक्शनाक ते यू आर अ कॅबिनेट मिनिस्टर आनी सगळ्यांक दाखोवंक मेवता की रोहन इज व्हेरी क्लोज टू मी, हो मॅटर ताबडतोब सॉल्व करून घे म्हणून. I have written to him. I have got a stamp received on 14/6. When I was inside the Goa Forward, not now. आता राव उगी राव मातसो पळय, आमचो तुमचो कितें तो तुमचो गोंय काबार करपाचें, आमचो तुमचो करून. But I wrote, I had the courage to write when I was inside to the minister from my party that you are playing the fool. You have cheated the people of Saligaon. तुवें वचन दिलें लोकांक, आनी दॅट वॉज इज प्लॅन.
the corruption of Serula land of Dilip Parulekar brought Dilip Parulekar down. And this man is now compromising and keeping quiet. Because थंय तोच प्रॉब्लम हा की हो मिनिस्टर जी आसा होल्डिंग पोर्ट्स एंड ऑल दीस हाऊसिंग एंड ऑल दॅट दिलीपाक हात घाल आनी तुजे येतले. आता तरी सरकारान आनी संबंदीत खात्याच्या मंत्र्यांनी परुळेकाराचेर कारवाय करची, नाजाल्यार कोणाकच सोडचो ना. गरज पडल्यार दुसऱ्या न्यायालयाच्या आदेशाचो अवमान केला म्हूण अवमान याचिका न्यायालयान घालतलो, अशी शिटकावणी डिमेलोन दिल्या. One contempt petition was filed and immediately they said do it as per. पूण आतां कोर्टवाल्यान इमिजिएट ऑर्डर काडली भायर. आतां म्हाका एक सांग, कंटेम करून तो सगळो तुमी करतात कितें हांगसर? आय एम टेकिंग लिगल प्रोसिजर. आय एम नॉट लिविंग. First let me bring it to the notice of the people of Goa. कितें चल्लां तें. My petition has got one contempt petition also. And they had given an undertaking that they would do it immediately. समजलं तुका कितें तें? And I will take legal procedures, don't worry. I will take.